I request to move that this House strongly recommend the government to establish a world-class food processing park at the Latambarse Industrial Estate to boost agri-entrepreneurship and value addition to farm produce and provide sustainable employment opportunities for the people of Bicholim Taluka in particular. आज जे आमचे 1 minute, doctor. The resolution is before the House. आमचे जे फूड प्रोसेसिंग युनिट जे हांव म्हणटा या फूड प्रोसेसिंगने दोन गोष्टी लागतात. एक बॅकवर्ड इंटिग्रेशन लागतं आणि एक फॉरवर्ड इंटिग्रेशन. आता बॅकवर्ड इंटिग्रेशन म्हणजे कितें, जे रॉ मटेरियल जाय ते आमचो लाटंबर्से इंडस्ट्रियल अशी आसा एरिया अशी त्याचे जे सराउंडिंग जे सगळे गांव आसात. One moment. Under Rule 16 of the Rules and Procedure of Business, I extend the duration of the sitting of the House by 15 minutes. सो आमच्या जे सराउंडिंग जे गांव असतात हांगा हे सगळे जास्त करून हे फार्मिंग करतात आणि हे जे फार्मिंग केल्यामुळे कशें असतात, हे जे फार्मिंग करतात आपलो प्रोडक्ट व्हरतात मार्केटान विकतात आणि असो जेन्ना मार्केटान विकतात जेन्ना हे फार्मिंग प्रोडक्ट खुबशे आता केळी म्हणा आणि कितें म्हणा ते एक सर्टन टायम जालो काय ते मागीर जर खूब जर पिकली जाल्यार तांचो व्हॅल्यू रावना. पण तेच जर तांकां फूड प्रोसेसिंग जर एक बरो युनिट आसलो जाल्यार ते सुद्दां जर तांच्यांनी त्या दिसा ना खपले जाल्यार ह्या केळ्याचे खूब करूं येता. चिप्स करूं येता, जॅम करूं येता, हलवो करूं येता, ते पॅक करूं येता, मार्केट करूं येता एक्स्ट्रा. आमच्या हळसाणे म्हणा, चवळी म्हणा, अशे कितलेशेच गोष्टी करूं येता. ज्यूस सिजनान तुका मँगो ज्यूस करून तो प्रोसेस करून तो आमी हे करूं येता. हे सगळे गोष्टी जर फूड प्रोसेसिंग युनिट असले करता तातूंत एक तर कशें जातली जी आमची इंडस्ट्री जातली ती नॉन पोल्युटेड जातली, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जातली आणि सेकंडली आमचे शेतकरी भाव आसा तांकां बरें दिसतलें काम प्रोडक्शन करपाक, कित्याक तांकां बाबा चड मार्केट व्हॅल्यू गावता. अल्टिमेटली कितें आसा तांकां चड मार्केट व्हॅल्यू गावपाक जाय. प्लस फाल्यां आमचे कशे कितलेशेच आमचे जे डेरी हे म्हणजे गायीचे दुधाचो धंदो करतात तांचे प्रॉडक्ट हे करूं शकता. सो त्या खातीर हांव मिनिस्टराक आनी सरकाराक रिक्वेस्ट करता की एक बरो फूड आणि 10 वर्सां पयलीं एक कावन्सील केल्लें, फूड प्रोसेसिंग कावन्सील केल्लें आनी त्याच्या अंडर 15 सब कमिटीज आशिल्ले आनी तांच्यांनी तेन्ना डिटेल तसो रिपोर्ट दिल्लो की बाबा हे अशें अशें जर करशात जाल्यार हे जातले. डेफिनेटली मिनिस्टराक ते सरकाराक आनी मिनिस्टराक ते खबर आसा हे अशे कमिटीज जाल्ले म्हणून. सो हांव रिक्वेस्ट करता ते कन्सिडर करचे आनी आमच्या लाटंबर्से इंडस्ट्रियलिस्ट अजून एकूय इंडस्ट्री येवंक ना. सो थंय अशी एक इंडस्ट्री हाडपाक जाय म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. Honorable Minister. डॉक्टर शेट्टी हो विशय हांगा तेणें मांडला तो हांव तेकाय बीन खबर आसा. हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां जशें तेका जाय लातंबारशे इंडस्ट्रियल एस्टेटान कितें तरी बरो प्रकल्प येवचो आनी चड करून एग्रो रिलेटेड आनी थिंगा येवपाकूय बीन शकता. जशें तेका आवड आसा जाता तितले बेगीन थिंगा आपूण MLA जातकच जावचें म्हूण म्हाकाय आसा. म्हाजेय थिंगा फार्म हावस आसा, हांव थिंगा सारको जवळ रावतां. दॅट इज बेजिकली थिंगा एक फार्मिंग कम्युनिटी, थिंगा सगळे दुधाचे वेवसायान आसा आनी हांव सदां ते विलेजीन वयता तेन्ना सांगतालो तेंचे वांगडा इंटरेक्ट जाता तेन्ना तुमी फक्त दूध कित्याक काडपाचें चिंतता, दूध प्रोसेस करून मिल्क प्रॉडक्ट व्हॅल्यू एडिशन कित्याक करना. आनी म्हाका सांगपाक हांगा खुशी भोगता रिसंटली आमी जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनावन्स केला तितून ते पॉलिसीन एग्रो बेज प्रॉडक्ट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मागीर फूड प्रोसेसिंग पार्क करपाचे ही सगळी वेवस्था करपाचें आमी येवजिल्ले आसा आनी जाता तितले बेगीन. एक कडेन खरें एक बऱ्यांतलें बरें उदाहरण दितलो जाल्यार म्हाजोय प्रयत्न आसतलो लातंबारशे हे इंडस्ट्रियल एस्टेट ते दृश्टीन आमी एनकरेज करपाक आनी तेका हांव सांगपाक येवजिता. हालींच आमची इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड मिटींग जाली, आमचे माननीय मुखेलमंत्री आशिल्ले. सुमूल कंपनी आमी 50,000 स्क्वेअर मिटर लँड दिल्लो आसा. तेंचे जे धंदो चलता तेंचे जे वेवसाय वाडोवपा खातीर मिल्क प्रॉडक्ट इंडस्ट्री वाडोवपा खातीर थिंगा जाता तितले बेगीन येवची म्हूण. आतां थिंगा एकूच समस्या आसा म्हळ्यार रस्तो सारको ना, मातशें डेवलप केल्ले जाय, उदक थिंगा पावल्ले जाय, इलेक्ट्रिसिटी थिंगा सारकी पावोवपा जाय. तें हांव ऑन अ वॉर फुटींग म्हाका करपा जाय. कित्याक करपा जाय, आतां आमचो मोपा एअरपोर्ट तयार जाला. मुद्दम गोंयकारांकूय सांगपाक सोदता आमी फक्त इंडस्ट्री म्हळ्यार दुसरेच कशें मॅन्युफॅक्चरींग युनिटाचेच चिंतता. जे नॅचरल पिकता तेका कशें व्हॅल्यू एडिशन करून एक्सपोर्ट करपाक आमी शकता तें आमी चिंतना. म्हणून
एक साल विलेज आसून दी, लातंपारशें आसून दी आनी लातंपारशें इंडस्ट्रियल एस्टेट आसून दी, थिंगासून उदाहरण कशें दुसरे कडेनूय फार्मरां येवपा सारकें आमी डेफिनेटली करून दितले. आनी हांव ताका मुद्दम सांगपाक सोदतां, एक डिटेल ताका रिटर्न रिप्लाय जी म्हाजी आशिल्ली हांवें दिला, हांव तितलो वेळ घेवपाक सोदना, बंदी आसा मातशें टायमाचो, पूण खात्रेन ताका हांव सांगतां बऱ्यांतले बरें फूड प्रोसेसींग युनीट थिंगा घालपाक आनी ऑलरेडी सुमुलाक आमी परमिशन आनी परवानगी दिल्ली आसा, बाकीच्यांकूय आमी दितले आनी जरूर थिंगा सगळ्याहून बेस्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट एज फार एज फूड प्रोसेसींग जावपाक हांव ताका पूर्ण मदत करतलो. आनी ते लोकां बिचोलेचे आसून दी, साळांचे आसून दी, लातंपारशें आसून दी, खंयचे नॉर्थ गोवा आसून दी, थिंगा अशें जोडून सगळे बाराबर जावन कितें तरी बरो प्रकल्प घेवपाक मदत जरूर जातली सरकारा कडेन. Honorable member, is it your wish? Are you satisfied with the answer? Thank you. Is it your wish to withdraw the resolution? Yeah, on assurance of Minister, I will withdraw my this thing.